दुसरी गोय पावंड्या वयली आकाशकंदील सर्त कालकोंडा मडगावच्या कृष्ण मंदिराच्या वाठारात जाली। नारी शक्ती महिला मंडळ मडगाव आणि कलांगन सेल्फ हेल्प ग्रुप कालकोंडान ती घडोवन हाडली। अभिनंदन करता की सेगीत दुसऱ्या वर्सा तांणी हे आकाश कंदिलाचे हे हांगा घडोवन हाडला, सर्त घडोवन हाडल्या। ताका लागून वेगवेगळ्या भागांतले अख्खे गोंयभरचे सुद्दां थोडे भुरगे आकाश कंदील घेवन आयल्या आणि तांच्या कलाकृतीक आतां जजीस बेस्ट आकाश कंदील सिलेक्ट करपाचे। पूण कोणें नाउमेद जावचें न्ही, कोणाकी प्रायज मेळना म्हणून कोणें नाउमेद जावचें न्ही। आकाश कंदील म्हणटा तो एक प्रॅक्टिकली घरांनी दिवाळे कडेन जाता। दिवाळेचे पयले दीस जो आकाश दिवो लायतात तो आमी व्हडली दिवाळी जातकीर मडगांवची दिंडी जातकीर मागीरच आकाश दिवो काडटात आणि म्हणून आकाश दिव्याची स्पर्धा, आकाश कंदिलाची स्पर्धा ही एक सगळे कडेन आज बरो रिस्पॉन्स मेळटा। गोंयभर वेगवेगळे कडेन अश्यो स्पर्धा जातात, मोठ्या प्रमाणाचेर पार्टिसिपेशन जाता। हाचो अर्थ भुरग्यांक आकाश कंदील करपाक इंट्रस्ट आसा। आमी म्हणटा की भुरगे पेड्ड्यार जाल्या, हें जाल्या, तरी आसतना इतले आकाश कंदील येतात। हाचो अर्थ भुरग्यांक अजुनूय रिलिजियस जे पळय कितें फेस्टिवल्स आसा तातूंत भाग घेवपाची संदी आसता, तांकां संदी मेळटा, तांकां उमेद आसता। श्री कृष्णान नरकासुराचो वध करून लोकांक त्रासांतल्यान मुक्त केल्लो आणि लोकांनी आपली घरांत दिवे आनी आकाश कंदील लावन आपले हॅपीनेस सेलिब्रेट केल्ले। म्हणून आकाश कंदील हो जैताचेर वायटाचेर जैत करून मेळयल्लो प्रतीक म्हणून वळखले गेला आणि उजवाड घराचेर उजवाड हे बायलो घालतात। सो आमी नारी शक्ती महिला मंडळ आणि कलांगण सेल्फ हेल्प ग्रुपाने एक बारीकशे पाऊल उचलले की गोंय वाठारांच्यान जितले कलाकार आसात तांकां आपली संदी एक दाखोवपाची आमी तांकां संदी दिला। सो सगळे लोकां लागीं मागता तुमी संदीचो आनंद घेवचो। आमी फूल कडधान्य वापरल्या, फूल ते डाळ यूज केल्या, मागीर नाशणे यूज केल्या, गंव यूज केला, मागीर भात यूज केला, मागीर बोडयो बेळा फूल ते यूज केला, मागीर साबुदाणे यूज केल्या। अशे 17 आयटम आमी यूज केले। 17 आयटम? हय 17 आयटम। कितले दीस लागले आकाश करपाक? हो आकाश कंदील आमकां ऑलमोस्ट 2 महिने लागले करपाक। कितले जाणांनी मेळून केला, एकल्यान काय? आमी 3 जाणांनी मेळून केला, हांव आनी एकलो आसलो भाव, तेंच्यानी मेळून केला। सो आमी मायको फॅमिली केली। हांव दर वर्सा 12 वर्सां जाली आकाश कंदील करता। महाभारताचो कॉन्सेप्ट वेद मुनी हे ऋषी मुनीचे लिहिता बी सगळे हे पयलींचे स्कोर पेपर कॉफी हितून केला, फूल कॉफी हितून आनी म्हणजे महाभारताचो थॉट लिहिला आनी स्कोर पेपर फूल कॉफी हितून केला। द्रौपदीचो हे महाभारत आनी भीष्म पितामह कृष्ण तो दाखयला। कितले दीस लागले तुका करून आकाश करपाक? 1 महिना लागलो। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।